निमाण्या जेवणार जेजून शिसांचे पाय धुवन जातस जेजून शिसा मंडळीचेर एक व्हड बॉम्बच घालो म्हणून तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. तवळ तांचे मध्ये उदेल्ले सवाल एकच, कोण तो? वय, कोण तो म्हणल्या सवालाक मेळ्ळी जाप मोगाची न्हय रागाची. देखूनच कोणाकच जेजून तो कोण म्हण सांगल्यारय कळले ना. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगा असो ताचे बोगलेकच तेंकून बसलोलो, पूण मोगाची उंडी ताका मेळ्ळी ना. आमच्या काळार सयत जेवणार उंडी दिवची मोगाच्यांकच न्हय, ती मेळ्ळी आपणाक पराधीन करूंक वेच्या आपल्या आनी एका मोगाच्याच शिसाक जुदासाक. मोगाचे उंडयेंत घातान केल्लें पराधीनपणी हेरांक दिसलें ना. हे दिशेन चड मोग मेळ्ळो ताकाच त्या घातान पराधीन केल्ल्या. मानाच्या सैऱ्याक मेळाजे जाल्ली उंडी जुदासाक मेळ्ळी आनी जेजून ताका मानानच लेखलो. गुमान जुदासा कुशीन वेचें सहज, तरी गुमान जोगतेपणी जेजू कुशीनच वचूंक जाय. जेजू आनी जुदासा मदें एक सोमी आपोस्तलाचो मेस्त्री शिसाचो इश्टासो संबंध आसलो. जेजू त्या संबंधाक खंयचेच रितीन घात करिना, जुदास घात करता. जुदासान केल्ल्या घाताक जुआंव वांजेलिस्ता लागीं विवारूंक उतरां नात. ताचे लागीं आसचें एकच उतर म्हळ्यार तवळ रात जाल्ली. संसार उजवाडावच्या उजवाडाक जुदासान पाट केल्ली. उजवाडा आनी काळोखा मदलें अंतर आतां स्पश्ट जाल्लें. उजवाडाक वेंगचें वा काळोखांत बुडचें वा लोळचें दोनी विंचोवण्यो शिसा समोर आसात. हे विंचोवणेचें स्वातंत्र्य आपल्या शिसाक दिनासतना उजवाड परजळतलो तरी कसो? पूण सवाल अजून उरला, कोण तो? जाप दिवंक आमसरचें नाका. तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसा म्हणल्या पेद्रूक जेजून म्हळें, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतत हांव तुका सांगता, कोंब्यान सात घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. तर कोण तो? कोण ती? आमी सर्व मोगा उंडी सेवतलींच, पूण उजवाडाक वेंगतली वा रातीच्या काळोखाक विंचतली.